पयले सुवातेर डेप्युटी सीएम गोयचे डेप्युटी सीएमान should hang his head in shame. He is on record for having said that ward number 1 and ward number 11 of Margao Municipal Council, which has not been reserved for almost 2.5 decades or 3 decades, इतले कितलीशीच वर्सां वुमन रिजर्वेशन थंय जावना. हे खेपे वुमन रिजर्वेशन जातले अशें म्हणून गोंयचे उपमुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें. आज तो म्हणटा की हें जालां तें सारकें जालां. कितें सारकें जालां? लोकांक तुमी फटयल्यात. फर्स्ट ऑफ ऑल हे रिजर्वेशन प्रोसिजर जो सगळो केला हो कंप्लिटली नॉन ट्रान्सपेरंट आशिल्लो. हो लास्ट मिनीट केल्लो आहा. फाल्यां कोड ऑफ कंडक्ट प्रोमोटेड जावपाचो आहा. आज हे केला. दिस इज ओनली टू सर्कमवेंट द जुडिशियल प्रोसेस. There are so many things. First, for example, this ward number 11. This can easily be challenged in the court. But हे कोर्टान एक व्यू असो येवपाक शकता की बाबा प्रोसेस सुरवात जाला आनी प्रोसेस सुरवात जाला म्हणटकीर आतां तुमी वी आर नॉट स्टॉरिंग द इलेक्शन अशें नॉर्मली कोर्ट म्हणटा. हो विचार करून आनी मॅनिप्युलेट करून लास्ट मिनीट हें केल्लें आहा. आनी इतले दीस जे सस्पेन्स वाडिल्ली ही फक्त सस्पेन्स वाडल्या कित्याक रुलींग केडर्स हांकां जाय ते भशेन मॅनिप्युलेट करून दिल्लें आहा. इतलेंच न्ही, म्हाका दिसता की आमी जे म्हणटाले की पॉलिटिकल गार्बेज ही मडगांवची जी पॉलिटिकल घाण पॉलिटिकल गार्बेज आहा ही आमी निवृत्त जावंक जाय. ही पॉलिटिकल गार्बेज परती हाडपा खातीर हें सगळें मॅनिप्युलेशनां केल्लीं आहा. इन अदर वर्ड्स दीस इज अ होलसेल चिटींग एक्सरसाइज. ही होलसेल चिटींग एक्सरसाइज इतल्याच खातीर केल्या कित्याक हे करप्ट इनएफिशियंट कावन्सिलर जे रुलींग पार्टी बरोबर तांचे हें आसा कनेक्शन आहा एलेजन्स आहा हांकां परते निवडून हाडपा खातीर लोकांक फोर्स करपा खातीर हें सगळें केल्लें आहा.